आयज आमचे जवळजवळ 6 तालुका, गोंयचे 6 तालुका म्हणजे अर्धे गोंय आमी भोंवून काडलेले आसा. पंचायतीक सगळे कडेन बरो प्रतिसाद मेळटा आणि त्या खातीर हांव यू टर्न सरकाराचे निषेध करता त्या प्रमोद सावंताचे. हांव ताका बरो मागतालो कितें तो करतलो म्हणून, पण ताणें जे गोवा वायल्ड लायफ बोर्डा कडसून जे ताणें प्रस्ताव हाडलेलो तो प्रस्ताव चुकीचो प्रस्ताव प्रपोजल ताणें घेतलो अशें म्हाका दिसता. कारण तेजे कसले तरी बर्डन आसा तकलेर किंवा ताका आदेश आयलो आसतलो कोणाचो तरी, तो आदेश तो मानता, तो गोंयकारांचो आदेश मानिना, तो भायल्यांचो कोणाचो आदेश मानता किंवा आनी कोणाच्या चेपण्यात ताका बसलेले आसा त्या खातीर तो मानता. आणि इतल्या 7 वर्सां नंतर तुमकां कळ्ळें ते टायगर ना म्हणून, ते टायगर ट्रान्झिट म्हणून हो खंयचो प्रश्न जावन आसा. टायगर ते आसा म्हणून गोवा आमचे गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी ट्रॅक केलो हा कॅमेरा घेवन, थंय दिसलेले आसा टायगर. प्लस एनटीसीएन तुमकां सांगलेले आसा की तुम्ही थंय टायगर रिझर्व करा म्हणून. जवळजवळ 4 वाघ तुम्ही वीक घालून मारले आणि आता जर तुम्ही उजो पेटयलो आणि तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचो राणे साहेब सांगता तो मॅन मेड म्हणून. हो मॅन मेड कोण हो पयलो प्रश्न करात. तिची इन्क्वायरी तुम्ही केली, ताका तुम्ही धरलो, तुम्ही ताका अरेस्ट केलो, कितें इन्क्वायरी केली ते कळोंक जाय गोंयकारांक. हे गोंयकारांक स्पश्ट करा. हेच्या पयलीं राणे मिस्टर राणे आनी मिसेस राणे दोगांनी सांगलें आमी टायगर रिझर्व करचे ना म्हणून. ही कितें तुमची ठोकशाही काय हुकुमशाही? ही लोकशाही जावन आसा. त्या लोकशाहीत या सगळ्या लोकांचे आयकूंक जाय. आयज फक्त 70 तालुका म्हणजे गोंय न्ही, 70 तालुका म्हणजे गोंय न्ही. तुम्ही म्हणटाय आमी 70चे कुटुंब म्हणटा आमचे. कित्या खातीर? इलेक्शन जिखपा खातीर. म्हणूनच हांवें म्हटलेलें आसा इलेक्शन लिडरशीप इज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, लिडरशीप इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. विचार करपाक सारकी गोष्ट जावन आसा. तुम्ही तुमच्या बायलेकू बसयता, तुम्ही बसता, बरें आसा करा तुम्ही, कारण तुमकां पपेटूच जाय. तुमकां बरें लिडर नाका तुमकां थंयतर. आयज जर तुम्ही जर पळयशी 70 कितें केलां तें 70 खबर आसतलें. पण आमी म्हणटा तुमच्या 2 तालुक्या खातीर 2 मतदारसंघा खातीर गोंयची वाट लायली ताका कितें तुमी? हो प्रश्न जावन आसा. ह्या सरकारान प्रमोद सरकारान खरें विचार करपा सारकी गोष्ट जावन आसा. जे गव्हर्नमेंट लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आसा त्या गव्हर्नमेंटात तुम्ही सगळं पास करून घेता आणि तुम्ही तुमचे बीजेपी गव्हर्नमेंट भायर येता. हो खंयचो? टायगर हो एक प्राणी न्ही. टायगर हो एनवायरमेंटाचो राखणदार जावन आसा आणि ताका राखपाची गरज आयज आमी गोंयकारांक उठपाक गरज आहा. म्हादईत आज मेमोरंडम दिल्ले आसा गोंय, ती कोण कोण दिल्ले आसा? सगळ्या पंचायतीक दिल्ले आसा, काणकोणा तालुक्यात आणि म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसा. तशें आमदाराक दिल्ले, स्पिकराक दिल्ले आसता? हांवें कितें केलां स्पिकराक बीन आतां स्पिकराक, आमदारांक 40 आमदारांक, स्पिकराक आणि मुख्यमंत्र्याक, डेप्युटी स्पिकराक आणि आमच्या ऑपोजिशन लिडराक हेंका सगळ्यांक आमी एक लेटर केला आणि हो जो विषय जो आसा टायगर रिझर्वाचो तो डिस्कशनाक हाडपाचो असेंब्लीन म्हणून. तशें म्हादय म्हणून एक काणकोणा आवाजूच ना, एक 70% खबर ना लोकांक. कशें तुमी अवेरनेस करतले आतां काणकोण? अवेरनेस करपा खातीर आमी आयज सगळ्या पंचायतीन गेला. जशें देवळान पयलीं वयता न्हू तशें काणकोणाच्या तालुक्यान आमी प्रत्येक पंचायतीन गेल्ले आसा आणि तांकां सांगलें आमी. आणि खुबशे जाणांनी प्रश्न विचारलेले आमकां, तेचे आन्सर आमी बरेशेन दिल्ले आसा. आणि सगळ्यांक उत्सुकता आसा की गोंय हें सांबाळपाक जाय म्हणून. थोडे एकट्यान तर म्हाका सांगलें की आमची गोंय म्हणजे आमची बॉडी जी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा लेफ्ट अँड रायट आसा, जर एक जर पॅरलायज जाली जाल्यार दुसरी पॅरलायज जातली म्हणून आणि गोंय काबार जातलें. आयज क्लियर कार्ड ओपन जाता. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदता, तूं जाता तितले प्रयत्न कर डिवायड करपाक, पार्टी लायन्साचे डिवायड करपाक, नरेटिव्ह डिफरंट सेट करपाक. पूण तुवें आयज प्रूव्ह करून दाखयलें आहा की टायगर रिझर्व करिना म्हणून जे स्टेटमेंट दिला पळय, म्हणल्यार म्हादय आपूण वचून कर्नाटका विकली. क्लियर कट सांगता तुमकां. जेन्ना अमित शाह हांगासर गोंयांत आयलो, त्या अमित शाहाक आज जेन्ना गोंयांत आयलो, हांगासर कर्नाटका आयलो, कर्नाटका त्यांनी स्टेटमेंट केलो चीफ मिनिस्टराक घेवन हे सगळे केला म्हणून. हेच ते घेवन आणि आयज अमित शाहाच्या आधारान हो आयज टायगर रिझर्व करिना म्हणून सांगपाक लागलो. आणि जशें पळय मुद्दाम पळय आयज सगळ्या लोकांक खबर आसा विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंताचे भितर भरपूर घुसपूस चाललेले. चीफ मिनिस्टर जावपाक ट्राय करता न्हू, पूण गोंय विकपाक आणि माझे टायगर रिझर्व करिना म्हणून सांगतात दोघूय एकट्या जातात. म्हणल्यार तुम्ही कळपाक जाय की जेन्ना गोंय पाड घालपाचें आसता, माझे विकपाचें आसता, तेन्ना हे दोघूय जाण एकठांय जातात. आणि जेन्ना तांकां चीफ मिनिस्टर जाल्यार दोघूय जाण मुद्दम ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलें आसतलें तेंचे. दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदतां, क्लियर कट मेसेज दिवंक सोदतां. खंयचे पॉलिटिकल लायन्साचे बद्दल हांव उलयना, पण एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय.
आयज डीपीआर अप्रूव्ह कोणी केल्लो आसा म्हादयचो? डीपीआर अप्रूव्ह कोणी केला? सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक. क्वेश्चन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक करपाचें. हांव सरकाराक सांगू सोदता, तुमचे एजंट जे लायिल्ले आसा पळय, कर्नाटका वचून झगडपाक, हांगासर वचून झगडपाक म्हणटा पळय, ते बंद करपाक जाय. क्लियर कट मेसेज आसा की सरकारा कडेन आयज प्रमोद सावंता कडेन एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली गोंयांत म्हादयाक राखपा खातीर. एक ऑपॉर्च्युनिटी, ही बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. आनी सगळ्यांनी मुद्दम पळय इतले ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पंचायत तेतून बीजेपीची पंचायत आसा. तांच्यांनी सुद्दां सांगला की टायगर रिझर्व करा, म्हादयची गरज आसा म्हणून. म्हणल्यार आज बीजेपी त्या पंचायतीचे सुद्धा आयकना, त्या पंच मेंबराचे आयकना, त्या लोकांचे सुद्धा आयकना जंय बीजेपीच्या लोकांनी वोट मारलेले. आज बीजेपीच्या लोकांनी तुमकां राम मंदिर आनी कितें म्हणून मारला जायत वोट तुमकां रिलिजियस डिवायड करपाक. पूण उदक कोण दितलो रे? आज उदक कोण दितलो आमकां? ह्या उदकाचेर तुमी जी पॉलिटिक्स खेळा न्हू, फुडल्या जनरेशनाक तुमी काबार केल्ले आसात. आनी आज तुमकां सांगूंक सोदता, सदांच सांगता हांव, 2024चे इलेक्शन लागीं पावल्ले आसात. तुम्ही म्हणता की पॉलिटिकल दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू. दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू आणि पॉलिटिक्साक लागून हे सगळे नाटकां चालू आसात. तांकां दिसता की गोंयांक आमी कितें करून सोडटले, आमकां फरक पडना म्हणून. सो आज आमी गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा आनी सगळे काणकोण केपें सगळे अशें नॉर्थ सावथ हे काडून विसरात. म्हादयचे उदक हे प्रत्येकाची ताण निभयतात आनी आयज हे टायगर रिझर्व जावना म्हणून हे आयज आमकां परिणाम आसा ते आमकां वीक केस करून प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा. 2020 एक आख्खी फॅमिली, वाघांची फॅमिली, तांकां मारिल्ले, जिवन मारिल्ले, ती तांची बॉडी मेळिल्ल्यो तेन्ना देखून हे मानून घेवपा रेडी नाशिल्ले. तांकां सांगूंक सोदता हांव प्रमोद सावंताक, विश्वजीत राणे, की टायगराक म्हणटा ती बॉर्डर लागना, ताका बॉर्डर आसना, ते रान आसा तें आसता ते. पूण तेंचे बापडे आयज तुमी पळयलां आसतलें चिता एक्सटिंग्विश केल्यो. चिता आशिल्ल्यो कितल्यो गोंयांत, इवन भारतांत इतली इम्पोर्ट करून ते काडले मोदीन. चिता खंय आसा आनी कितले सेंच्युरीन घातले रावना. आयज आमचे वाघ आसा, नॅशनल एनिमल ते. आनी इफ आमी खरेंच ताणें म्हणलें तशें की म्हादय सांबाळपा खातीर राजन बाबान आमकां एकठांय केलें आनी सांगलें की आमी एक राखणदार हाडुया. आनी तो राखणदार म्हणटा वाघाक मुखार काडलो की वाघ आमच्या म्हादयक सांबाळटा म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार काल तिणी स्टेटमेंट दिवन काबार केलें विश्वजीत आनी प्रमोद सावंतान. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, काल समज हांवें सीएमाक प्रमोद सावंताक समज हांवें प्रॉपर्टी सावंत म्हणलें जाल्यार म्हजें खरें अर्थान म्हणिल्लें आसा की तो प्रॉपर्टी सावंत म्हणून. कित्याक हे सगळे आमचे जी रानां लासून घातलीं आनी तांचे कडेन तो कल्प्रीट कोण तो मेळना जालो, आमकां आतां पडून आयिल्लें आसा. हितून कोणाचो हात आसतो? एक बारीक कोणें चोरी केली जाल्यार तो मनशाक धरून तुमी लोकांक घालता. एक बारीक मनशाचें कितें जालें इल्लिगल आसा जाल्यार ताका त्रास करता. पूण हांगा इतलो उजो लायलो पूण तुमची होम मिनिस्ट्री सगळी फेल जाली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.